चरचरी भाजिलेले पनीर परोटांक रेडी जाला. कोणाक इष्ट ना सांग्याची हुनो हुनो पनीर परोटा सायडाक ग्रीन चटणी एक चिमटी लोणी घालून मिक्स करून ते बुड्डोन खावच्याक आहा सुपर जाता. हो पनीर परोटा एक डिफरंट नमुन्याचो. ते कशी म्हूण सांगून दिता हांव तुमकां. हाका आमी फस्ट पनीर ग्रेट करून घेवया. हें हांव मार्केटा साकून हाडलेलें पनीर. आमी घरकड केलेलें पनीर असल्यारय जाता. ते फस्ट ग्रेट करून दवरचें आनी हाका जावका पियाव एक घाला भारी लायक जाता. एकू पियाव सपूर शिनून घेवका मात्र सपूर पियाव शिनून घेवचे. आतां ते आमी रेडी करून दवरला. सुरवें आमी आतां एक जे परोटा भायली पीठ काडून रेडी करुया. आतां गोवा पीठ घालचें आनी ताका जावका जाल्यार मिठा पीठ घालून एक पण मिक्स करून घेवचें. मिक्स करून घेवन आतां हांव केन्नाय परोटा पीठ जो चपाती पीठ घालयतना लूक वॉर्म वॉटर म्हणटा पळय थोडी मायल्ड हुनसाण आशिल्लें उदक घालून कालोवचें. तें भायलें पीठ चपाती तितलें सॉफ्ट जावचें ना पुरी तितली गट्टी न्हय मिडियम पीठ करून कालोवन दवरचें. आतां एक 2 चमचे तेल हून करून आमी तावळ शिनून दवरलेले पियाव घालून सोटे करचें. पियाव मस्त गोल्डन कलरान येवका म्हणना जस्ट शिजल्या पुरो आनी ताका हळदी पिठी मिरसांगे पिठी आनी सपूर शिंदिलेले तर्ण मिरसांग कोथंबरी पिठी आनी थोडी जिऱ्या पिठी. तर्ण मिरसांग ऑप्शनल चेडवान आनी खावचे तोंडां येता म्हण जाल्यार एवॉयड करियेता. आतां म्हाका थोडी मिरसांगे पिठी घाल्या अशी दिसता पावना अशी थोडी घाल्ले हांवें. आनी जावका आमचूर पावडर घाल्यार ताजे लायट आमसाण येवन भारी लायक जाता. ते देखून आमचूर पावडर घाल्यार लायक जाता ना जाल्यार ओके ओडना. आनी लास्ट थोडीशी गरम मसाला पिठी हें पुरा घालचें आनी सोटे करचें. आतां आमी पनीर ग्रेट करून दवरलेलें का हें मिक्सचर घालचें. हें पळयाचें हांव सांगिल्लें डिफरंट नमुन्याचें म्हूण. हांगा आमी हें सोटे करून घाल्लेलें पियावा मिक्सचर घालून तें पनीर आमी स्टफींग मिक्सचर केल्यार तें सांजे जाल्यार ना पाय जाल्यार उद्दास सोणा तें. आतां आमी ताका कोथंबरी पालस पूर कट करून घाल्लेलें आनी ताका पुरा जावका जाल्यार तितलें मिठा पिठी आमी खंय मीठ घालनी आशिल्लें पुरा घालचें आनी मिक्स करून दवरचें. एक कोथंबरी पाल्याचे बदलाक कसुरी मेथी घालयत तेन्ना चिकेची फ्लेवर विंगड येता. आतां आमी पनीर हें परोट स्टफ करून घेवया. सुरवें व्हड एक गुळी करून घेवची आनी ते पळय अशी कपशी करून घेवचें. कपशी करतना सायडाक पातळ जावका मद्दे दाट आसूंका आनी तांतूं धरची तितलें समज मिक्सचर अशें चेपून भितर स्टफ करून घेवका. अशें चेपून घाल्यार मात्र ते परोटा खावच्या भारी लायक जाता. आनी पळय एक्स्ट्रा आशिल्लें पीठ आसवय म्हणजे जाल्यार काण घेवचें आनी तें समज पुरो सील करून लाटून घेवचें. परोटा तुमकां पुरो जेन्ना गोत्तस मस्त पातळ लाटूचें ना चिके दाट अशी करून लाटून घेवचें. आनी आतां हें हुनाचें आमी तापयलेलें तव्या वयरी 2 सायडय तूप की तेल की कसं म्हूण सांगून घालून लायक गोल्डन रेड कलर येवताय ह्या सायडय त्या सायडय परतून भाजून घेवचें. तावांग तूप घाला कसं जाय तें घालयत तूप घाल चरचरी भाजून घेवचें. दोन सायडय चरचरी भाजिलो पनीर परोटांगा रेडी जाला. आतां आमी हें सर्व करुया. हाका कूडलें फ्रेश घंटी लोणी वयल्यान घालका आनी सायडाक ग्रीन चटणी म्हळ्यार पुदिना चटणी जाता. कोथंबरी पालो पुदिना पुरो मिक्स करून घालून आल्ले तर्ण मिरसांग पुरो घालून केलेली चटणी भारी सुपर कॉम्बिनेशन हाका. धंयय जाता. आतां पण हांव तावळ तुमकां सांगिल्लें भितर स्टफ केलेलें आमकां पळयता कशी पनीर दिसता पळयाचें हांव दाखयता जी दोनी पार्ट करून दाखयता कशी 2 भाग करूं जाता भितर कशी स्टफ जाला पळय तें आमी अशी चेपून घाल्यार मात्र अशें आमकां दिसता. आनी मसालो सगळे हेची परोटा भितर स्प्रेड जावन आमकां खावच्या लायक जाता. इवन आमकां चटणी की कसले सायडा दिनी जाल्यार आमकां अशी परोट खावच्या जाता तितले टेस्टी आसता हाजे मसाला. आतां चटणी भितर बुड्डोन हे पराठ खावच्याक सुपर जाता. तुमी पुरो जण हे करून पळयाची यो पनीर परोटा. हांव कसला सांगता म्हूण तुमकां तेन्ना करून खावन पळयतना कळटा आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शना भितर शेअर करूं विसरू नकाची. थँक्यू.